फोंड्या मडगांव रुटाक चलपी बस बंद जाल्ल्यान आरटीओन त्या रुटाचो दुसऱ्याक दिल्लो परवानो परतून त्याच मालकाक परत केलो। बस्तनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकारान दोन्ही बस्तनियांची समजूत काडिल्ल्यान हो प्रस्न सुटावो जालो। मजगती फोंडेच्या आरटीओ कार्यालयात अजब तरेचे कारभार चल्ल्यात असो आरोप सुदीपान केला। जेन्ना ही गोष्ट पळय घडली तेन्ना हे सगळें घडटाना म्हाका कळ्ळें की बाबा आमचो गौरीश पळया उणीर वयलो की हो त्या ऑपरेटराक वळखता म्हणून। तेन्ना गौरीशाक मागीर आमी संपर्क केलो हांवें आनी आमच्या बसकारा भितर वाद नाका म्हणून हांवें ताका एक रिक्वेस्ट केली की बाबा पळय कितें आसा कोणाच्या तरी पोटाचो विशय आसा तेन्ना तेची ऑलरेडी गाडी त्या रुटाक चलताली किंवा ताका जर थंय कांय उरना जाल्यार हांवें तांकां उतार दिला की खंय तरी बरो एक रूट तर दाखया कायदेशीर मार्गान कितें जाता ती मदत करून तुमची गाडी फाल्यां थंय घालुया। आनी तेंच्यांनी काळी जोडले करून ती बायल मनशेन आयज आपले एक त्याग करून करिना कोण असो तरी आसतना विनंती केल्ली तिका मान दवरून गौरीशान बी आमच्या एफर्ट्स घालून की बऱ्या पैकी तांकां सगळ्यांक समजोवन एक आयज आमी तोडगो काडला आमच्या भितर की तेचे परमीट ताका दिवप आनी तेंची गाडी आहा ती त्या रुटार पयली थंय चालू जातली। आनी हे आमी सांगपाक आयज एडीटी पर्यंत येयल्ले आयज हो मनीस असिस्टंट डायरेक्टर राजेश नायक इतलो मूर्ख मनीस त्या ऑपरेटरान ऑलरेडी सोमाराक हाका सगळें बरोवन दिला तरी हो ताका शोकोन नोटीस काडून विचारता की गाडी कित्याक बंद आसली काय म्हणून। अशा रितीन हो सगळो कारभार चल्ला सरकारचो कोणाचो हेचेर कंट्रोल ना ताळमेळ ना आनी अशा रितीन करप्शनाच्या माध्यमातून चलण्याचें कुरण खंय ही हेचेर कंट्रोल काय ना तेंच्यांनी लोकांक लुटप अशा रितीन चलता।